राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान माती भरवण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या विशींचो आदेश मेळ्ळे उपरांत तांणी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे माती भरवण केले. वर्साचे फक्त 3 ते 4 महिने आपल्या पोटा खातीर वावुरपी ह्या गाडेकारांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. आयकात. माझा राजबाग विचार कितें जाला आतां अकस्मात ट्युरिजम येयले आनी आमचे बारीक लोकल लोकांले बारीकशे पोट भरपा मागीर बारीक ते कितें फ्रुट्स कितें विकताले कळ्ळें. पयलीं अरावंड 30-40 वर्सां ते विकताय आनी ते 20 वर्सां विकताय. त्यानंतर ते मेडमेन तेन्ना जेन्ना मेडमेन आमकां सांगलें कितें तुमी कितें आपल्या भाशेन कितें पोट भराय लोकल लोक त्या प्रमाणे ती बारीक कितें आपल्या भाशेन बारके दुकानकार ते बसले आसले ते परत हो GM ते दवरलेली ताजो GM हा पळय फोटमान ट्युरिजमान धाडटा आनी ते फुटमान ट्युरिजमान धाडटा आनी ट्युरिजम ते एक्शन घेता. मान करता आमी इलिगल आहा म्हणून ते एक पडाय जाय गव्हर्मेंट आपले इतले जॉब ना लोकांक जॉब दिवन बाबा खंय कामां लावपा म्हणून कितें बारीकशी ती आपल्याला एक सकाळ फुडें आयले ती मनशां रातची 9 मार वयताय कितें आपल्या पटकाचें कितें तरी करताय. आज ते येवन ते परत मोडून आख्खी ते आड घालून सगळें पाड करून उडयलें. अशें कित्याक लागून मोडप जाता आतां परत 2 फावटी मोडप जालें हॉटेल तेंचेर लोड घालता हॉटेलान पळय लोड असो घालता कितें जावं हॉटेल ते फोटमान तांकां डायरेक्ट ट्युरिजमान धाडटा तेन्ना त्या डायरेक्टराचेर मागीर प्रेशर येता ते डायरेक्टराक फोन करताय आनी बाबा अशें आहा हिंगा मागीर ते त्या नंतर डायरेक्टर मदीं जाणून ते मोडून घेता. अशें तुमी हॉटेला कडेन तुमी कावन्सिलर जावन तुमी आतां आमी सगळीं जी हॉटेलां गेल्ले हॉटेला GMा मेळपा म्हण गेले हांवें GMा फोन केलो GM कसो फोन उठयना. त्यानंतर हांवांचे रमाकांत नायक तो गेल्लो म्हाजे बरोबर आसलो आनी आमगे ते लोकूय गेले स्थानीक लोक. आतां आमगे मिनिस्टर बीन ना जाल्यार मिनिस्टर सांगून बाबा कितें तरी करता आसले मिनिस्टर आमगे भायले देशाक गेलो ऑस्ट्रेलिया गेलो स्पीकर सर म्हणटा अशें जावपा जायना. लोकलांचेर साम त्रास जाताय लोकलांक खूब त्रास करताय. हे कित्याक हॉटेल चड करता हॉटेला पळय रातीन पळय सावंड सिस्टम चलता कोण तेंगे हें करना 11 मार तेंगे सावंड सिस्टम चलता आसून लोकल कितें आहा लोक पोट भरता लोकल लोक करून पोट भरता म्हणून कोणाक फोन करनाय चलता बरें कर. त्यानंतर तेंगे बारीक अशें करून ते बिचार ते कितें ते हें घालताय बेड घालता बेड ते राती 9-10 मार ते बेड चालू उरता हिंगा. हांव GMाक सांगता बरें बाबा कितें आहा तुगे मनाक कितें आहा तें तूं सारकें कॉम्प्रोमायज करून मोकळें करचें अशें म्हणून अशें करून तेंचेर अत्याचार करूं जायना न्हू. कितें ते बारीक सकाळ फुडें कितें जोडटाय रातीन आपल्या भुरग्यांक कितें पोट भरताय. आज आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट हांगा आयिल्ले आसा कित्याक आमचे गव्हर्मेंटाचे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन्स आसा की इलिगल स्ट्रक्चर्स आर नॉट टू बी टॉलरेटेड ऑन द बीच. सो हांगासर जितले स्ट्रक्चर्स आमी आज 7 स्ट्रक्चर्स मोडल्या ओके इट लुक्स लायक हट्स. सो हे आमी सगळे मोडिल्ले आसा कित्याक दे डोंट हॅव परमिशन कसलेंच परमिशन ना. सो आमकां डायरेक्शन्स आसा पयले ऑथॉरिटीजा कडल्यान गव्हर्मेंटा कडल्यान की हे सगळे टॉलरेट करपाचें ना आनी वॉट एवर इलिगल स्ट्रक्चर्स आर देर ऑन द बीच हॅव टू बी रिमूव. सो आमी 3 वीक पयलीं आमी हांगा सगळ्यांक येवन वॉर्निंग दिवन गेले की तुमीच काडा कितें काडपाक आसा तें नाजाल्यार मागीर आमकां हांगा येवन डेमोलिशन करचें पडटलें म्हणून. ओके सो त्या फाटल्यान वॉर्निंग दिवन सुद्दां कांय काडिल्लें ना. सो आमकां आज हांगा येवन सगळें हें डेमोलिशन आमकां तांकां आमी चान्स दिलो टू रिमूव इट बाय देमसेल्फ तांकां तुमीच काडा म्हणून आनी मागीर आमी तांकां एसिस्ट केलें आनी आमचे जे लेबरर्स घेवन आमचे सगळे स्टाफाक घेवन आमी एसिस्ट करून आमी वी हॅव रिमूव्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स. तेमी लोकल्स म्हणटा खूब वर्सां तुमचे हांगा चालू आसले पण आतां कित्याक मोडपाक जाय आसलें फुडें तेका चलोवपाक तांकां एक लोकलचो चान्स दिवपाक जाय. ना कशें आसा कितें धंदो करपाक जाय जाल्यार लिगली करपाक जाय. आतां हाका कसलीच परमिशनां ना आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट बिचार हे कसले आडसणां विकपाक नाजाल्यार ज्यूस विकपाक असले धंदे आमी परमिशन दिना. आमी परमिशन दिता गव्हर्मेंट शॅक्स ऑन द बीच वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज गव्हर्मेंट शॅक्स पण आमचे कडेन परमिशन घेवन करचें पडटा. पण असले हाका आमी परमिशन दिना. प्रायवेट शॅक्साक आमी परमिशन दिता. सो परमिशन घेवन करपाचें कितें आहा तें इलिगली करूंक मेळना. सो इलिगली केलें जाल्यार मागीर एक्शन जातात. अशी काणकोणा आनी खंय आसगा कितें अशें लोकल्स घालून ना आनी खंयचे बिचार आमकां अशें काय मेळना कित्याक राजबाग बिचार एक पयलें आमी इवन पालोले बीच पाटले बीच बिचार कांय ना कित्याक ते स्ट्रक्चर्स प्रायवेट रेस्टॉरंट्स आसा प्रायवेट शॅक्स आसा ते फाटल्यान आसा इन प्रायवेट प्रॉपर्टी एंड जे आसा ते तांणी सगळ्यांनी सगळ्यां कडेन परमिशनां आसा. सो कंप्लेंट आयली आमकां जर कंप्लेंट आयली फाल्यां आमी एक्शन घेतले. समबडी कंप्लेन्स वील टेक एक्शन. भवेश बोरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.